आज आमी इन्स्पेक्शन आयिल्ले कित्याक पानारी 3 मानशे रोयत तो बांद पळोवपाक कित्याक बांद आतां काम केल्लें तें उनोट आहा तेचे बँड जावपा लागले आनी आमचे बोय आशिल्ले ते मागीर सडनली कॉलॅप्स जातले आनी सगळो बांदू फुट्टलो म्हण. सो आतां इंजिनियर येयला आनी सॉयल कन्जर्वेशनाचो शेट आनी तेणें पासून पळयला तेणें कन्फर्म केला की हे आसा म्हणून अशें म्हूण सांगला सोकलासून फावंडेशन स्ट्रॉंग दवरलो आहा. बट आय बिलीव स्टीच इन टायम सेव्स 9. पयलें आमी काम करून गेली जाल्यार कांय प्रॉब्लम जाचना नाल्यार व्हडलो हें जातलो एंड मागीर लुकसाण न्ही शेतकाराक प्रॉब्लम जातलो आनी सरकाराक प्रॉब्लम जातलो. सो दॅट इज वाय शेतकार आयिल्ले म्हाका सांगपाक अशेंच आहा म्हूण आनी हें मातशें पळोवपाक देखून रोखडें तेंक फोन करून सांगल्या ते आमी इन्स्पेक्शन करया. आतां आमकां पासून 3 मानशे कमिटी लोकांनी सांगलां आमकां की थिंग फाटल्यान पासून आनीक बँड जालो आहा तो कॉन्ट्रॅक्टर दाखोवपा पडटलो तितून. आतां पावस पडटा आमगे हें रिस्ट्रिक्टेड आसता थिंगा मुवमेंट थिंगा. आनी एक रिक्वेस्ट केलो तुगे कॉन्ट्रॅक्टराक की ते फातर आहात ते बेतो गायनाका म्हूण फातर घालप म्हणून एग्री केल्लें मागीर तेका चॅक कर आनी जस्ट गेट दॅट डन सो दॅट यू कॅन मेंटेन दॅट बॅलन्स ओवर दॅट. So I expect the contractor to rectify. This is within his warranty period and if we bring it in time before the warranty expires we can get the work done. Engineer म्हाका सांगला पासून we would expect settlement म्हणलो बसपाचें तें during this because 2 years so he expects that. But even this should according to me should be factored in कित्याक तुमी जाणात settlement जातली म्हणून you have to be ready for this kind of a situation. It is not once, it is not one of a kind and it is not sudden. So these are routine things which if you have already known it can happen. I believe that care should always be taken to make sure that the work is executed taking these factors into consideration. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे आमचो कम्युनिटीचो प्रेसिडेंट आसा बोरसराचो मेल्वेन आनी आमचे सगळे 3 मानशेचे शेतकार आनी कमिटी मेंबर कित्याक तुमी सदां इंट्रस्ट दाखयतात शेत करपाक आनी शेत बरें करून करपाक. सो आमचे आयज तूं जाणा सगळे आमगे शेत पुरयतात शेतान दोर बांदतात आनी शेत कन्वर्ट जातात. सो आय थिंक दॅट वॉट दे आर डुईंग इज ग्रेट एंड वी नीड टू सपोर्ट दॅम. दॅट इज वाय आय हॅव कम विथ दॅम. पावस पासून आहा जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना आमी आयले आनी हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक आयले म्हणून. What happened to the river? It's all grass. Few days back हें आमी पळयलां म्हाका पासून हिंगा रेचल म्हणलो तेणें म्हाका एक फोटो धाडलोले. फोटो हिंगा हें कितें जाता म्हणून सगळे प्लांट्स केसले पूण थोडे दीस फाटीं आमी पानारी पाट्यार गेल्ले कित्याक हरीश मायेकर आसा तो आमचो पंच तेणें सांगलो म्हाका की कसले झाड जातात म्हण आनी नाल्यार तें काडना जाल्यार ते सगळें बत्तले म्हूण हिंगा. सो वीथ WRD ऑफिशल्स आमी आयिल्ले आमी पळयलां आनी आय टोल्ड देम ऑलरेडी ते बेगीन वयल्यान ते मिशीन घेवन काडपाचें आनी ते सांगलो म्हाका ते भितर सगळ्यांक उसपोवपा जाय सगळे रूट्स काडूं जाय. हांवें म्हळ्यार ते रूट्साचे मागीर कर कित्याक 2-3 म्हयने वतले ते काम करपाक ते व्हडलो टेंडर म्हणून सद्या सुपरफिशियल कितें काडूं जाता ते अरेस्ट करपाक नाल्यार आतां बंद करना जाल्यार ते सगळे सामकें ग्रीन जातलें आनी सगळें वतलें थिंगा. So that work is being handled by WRD and I would expect that part superficially that it can be done quickly and pending the bigger tender. पयली सुवातेर आमच्या मदीं आसा आमच्या आल्दोनचे आमदार कार्लोस सर तशेंच आमच्या आल्दोनचे म्हाजे कलीग नेटी बाय आनी आमचे कोंबली दाताचे प्रेसिडेंट आसा मेल्वीन तशेंच कोंबली दाताचे सगळे आनी सगळे शेतकार तेंचे सगळ्यांचे हांव पयले सुवातेर तांकां सगळ्यांक हांगर देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी सराक एप्रोच करून आयज ह्या बांदाचे तसोच म्हाका मोवीन म्हणत आसतालो हरीश आमचो बांद सारको एके सायडींतल्यान हें जाता तो मेल्विनूय सांगता पूण सराकूय खूब जाणां शेतकाऱ्यांनी सांगलें तशेंच हांगर मानू जो आसा जो हांगर इंचार्ज म्हणजे ती पळय तो पळयता तोय हांगर येवन हें करीत आसता तोय सांगतालो की हरीश तेंचे कडेन कामूय सारकें जायना आनी ते मातशें हें करता. सो सरानूय तेजेर भरपूर लीड घेतले आनी सरान फाटलेय फावटी एक इन्स्पेक्शन केल्लें हेजें तेंच्याच वांगडा. सो तेंच्यांनी तेन्नाय सरान तांकां सांगलेलें की सारकें करात म्हणून तेंच्यांनी सराक सांगलां करता पूण आयज आमकां हांगा दिसून येता की कशे क्रॅक्स गेल्यात आनी
सो जे पळय काम जावना पूण ते कितें म्हणटा ते म्हणटा अजून आमचें काम पेंडींग उरलां म्हणटा आनी आमकां थोडी माती जाय आमी घालूंक जाय हे करूंक जाय सो तेज्या उपरांत आमी लेवल करतले पूण फूल जो ह्यो बाकीचे 2-3 म्हयने असले तेंच्यांनी कांयच करूंक ना आनी आतां परत सांगता की येता 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 आमचे कितें बिल्स पेंडींग आसात बीन सो ते तशे उलयतात सर थोडे आनी हय जे पळय आतां तुमी पळोवंक शकतात जी आमची पोंय आसा ते पोंयन कशी तरी झाडां उत्पन्न जाल्यात आनी आख्खी पोंय आमची हे जाल्ली आसा सो तेतून थोडे लोक म्हणटात की वयले जे साये उदक आसा त्या साया उदकाक खारें उदक हे जायना आनी ते हे जाता म्हणून त्या खातीर ही झाडां चड उत्पन्न जातात म्हणून आनी आयज आमी पळोवंक शकता की आमची पोंय आनीक जर ती अशीच उरली जाल्यार ती सारकीच डिस्ट्रॉय जावपाची आसा आनी आमकां कांयच हे करूंक गावचें ना सो शेतकाऱ्यांकूय फुडें हे त्रास आसा त्या खातीर सो आमी तुमी ते दीस इनिशिएटीव घेतल्या एईक जेईक बीन सगळ्यांक कॉल करून आनी तेणी सांगलेलें आसा सराक आमकां आनी सरान ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां तशें तळे पळय साफ करून दिला ते आयज खूब जाण लोक उलयतात की खरेंच जे केन्ना जावंक नासलें ते आयज बरें जालां म्हणून सो तेज्याय खातीर हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे जे आमचे गणपती सब बुडयतात ते सांगताले मेल्विनाचे देव बरें करूं तेणी आमकां परमिशन दिलें आनी खरेंच बरे भशेन तळें आयज डिसिल्टिंग जाला सो तेज्याय खातीर सर देव बरें करूं आनी आयज सर तुमी ही एक लीड घेतल्यात हेज्याय खातीर आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक आनी सगळी कमिटी जी हांगर मानशेची कमिटी आहा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा बांद पळय केल्लो तेजे इन्स्पेक्शनाक आयले आमी पूण खूब कडेन दिसता की तो बांद सारको जावंक ना रिटेनिंग वॉल ऑलमोस्ट बँड जाला आनी दोतोरानूय पळयलां सगळें आनी क्रॅकूय आयले न्ही क्रॅक आयले आनी हे मेन कॉन्ट्रॅक्टराचें काम ताणें येवन हे वेगीच्या वेगी ताणें सारकें करचें ताका लागून आमी ते पळोवंक आयिल्ले सो आतां कितें जालां इन्स्पेक्शन तुमचें इन्स्पेक्शन आमी पळयलां की ते हिंचर वॉल बँड जाला वय आनी सारकें काम जावंक ना सो ताका दोतोर रिक्वेस्ट करून पत्तो हाडटलो Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.